नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सरकारी नोकरीचे हायस ताकून लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्ले पुजा नायकाक जामीन मंजूर। पुजा आड माड्डोळ दिवचल पर्वरी पुलीस स्टेशनात दाखल जाल्ले गुन्यांव। काँग्रेस युथ फुडाऱ्यांनी माद्रोळ पुलीस स्टेशनाचेर वेलो मोर्चा। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची केस दिवची एसआयटी कडेन मुख्यमंत्री तशेंच मंत्री गोविंद गावडेन दिवचो राजिनामो, काँग्रेस युथ फुडाऱ्यांची मागणी। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाविशीं कोणे जाहीरपणान विधानां करची न्हय, कोर समितीच्या बसकेन मंत्र्यांक आनी आमदारांक इशारो। पक्षाकडल्यान गोविंद तवडकार वादाची घेतली दखल। लग्नाच्या हायस ताकून फोंडेच्या एके चलयेचेर केलो लैंगीक अत्याचार, एकल्याक अटक, फुडलो तपास सुरू। कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो लँडलायन टेलिफोन सेवा फाटल्या 4 म्हयन्यांसावन बंद। अधिकारी पत्र बरोवन थकले, आतां तरी दखल घेवची, उजो पालोवपी अधिकाऱ्यांची मागणी। कायदेशीर मार्गान रेंव काडपाक मान्यताय मेळपाचे प्रक्रियेक जातलो आनीक कळाव। दक्षिण गोंय जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत चुको, पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाचो पर्यावरणीय मान्यतायेक न्हयकार। आतां खबरो विस्तारांत। सरकारी नोकरीचे हायस ताकून लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्ले पुजा नायकाक जामीन मंजूर जाला। पुजा आड माड्डोळ दिवचल पर्वरी पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल जाल्ले। तशेंच सरकारी नोकर श्रीधर सतरकर हांच्या आत्महत्या प्रकरणांतूय तिचेर गुन्यांव नोंद जाल्लो। जो प्रकरणाची मुख्य आरोपी पूजा नायक जी आसा तिचेर पणजे पुलीस स्टेशनाचेर तिका अरेस्ट केल्ली आनी पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जी तेजेर केस आशिल्ली ते केसीन तिका आयज जामीन मेळ्ळेलो आसा। आनी ह्याच बरोबर मेन एक्यूज जी आसा कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची जी मेन एक्यूज पूजा नायक जी आसा तिचेर माड्डोळा, बिचोले, पर्वरी हांगाय बीन तिचेर केसीस आशिल्ल्यो आनीक तिका थंय बीन तिका जामीन मेळिल्ली आसा। आनीक हेचे भायर जेन्ना श्रीधर नायकाचे जेन्ना गळफास दिवन तेजे आत्महत्येचे प्रकरण जालें त्या प्रकरणान सुद्दां तितून तिचें नांव आशिल्लें आनीक तिका त्या प्रकरणान सुद्दां तिची थंय अटक जाल्ली, तिकाय थंय तिका जामीन मेळिल्ली आसा। आनीक आयचे तारखेक पर्यंत जी पूजा नायक मेन एक्यूज कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची सगळ्यान पयलीं जिका अटक केल्ली त्या पूजा नायकाचेर आतां सगळ्यो ज्यो तिचेर केसी आशिल्ल्यो त्या केसींच्यान तिका बेल मेळिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर। गोंयभर गाजत आशिल्ल्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणाविशीं कोर समितीची बसका जाली। ह्या प्रकरणाविशीं जाहीरपणान कोणीच विधानां करची न्ही असो इशारो बसकेन दिलो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाली। बिरेस्तारा राती कोर समितीची बसका जाली। हे बसकेक गोंयांत गाजपी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणाविशीं लेगीत चर्चा जाली अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। मात तांणी ह्या विशयाचेर खोलायेन उलोवपाक टाळ्ळें। की हांव वैयक्तीक हातूंत वचना, पण हांवें सांगलें की सगळ्या विशयांची चर्चा जाली आनी येणाऱ्या दिसांनी ते आपल्याक कशें वचपाचो त्या संदर्भाची चर्चा जाली। त्यामुळे हांव स्पेसिफीक एक विशय घेना, विविध विशय आसा त्या विशयाचेर कोर्ट करते भितर ह्या विशयाची चर्चा। अशे 2 मेंबर्स बीजेपीचे जॉब स्कॅमान आढळले म्हणजे हांव म्हणून तुका म्हणलें वैयक्तीक हांव हातूंत डिटेलान वचना, कारण कितें आसा की ह्या सगळे विशय जे आसा त्या हातूंतल्यान त्याचेर योग्य जो निर्णय आसा तो जायत आसा। त्यामुळे हांव स्पेसिफीक उलोवन तो डायवर्ट करपाचो म्हाका हे करना। त्यामुळे जे विशय आसा ते सगळ्या विशयाचेर चर्चा सिरियसली जाल्ली आसा आनी त्या हातूंतलो निर्णय योग्य जो निर्णय त्या हातूंतल्यान जातलो। कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकार हांच्या वादाचेरूय चर्चा जाली। सत्ताधारी पक्षातल्या एका मंत्र्यान वा आमदारान दुसऱ्याचेर अशी जाहीरपणान विधानां करची न्हय। कोणाकूय कसली समस्या आसा जाल्यार ताची म्हायती पयली प्रदेशाध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्याक दिवची अशें तानावडेन स्पश्ट केलें। सरकार आनी पार्टी हाच्या भितर पार्टीच्यो विशय जे असतात त्या विशयाच्या संदर्भात हांवें निवेदन करप आसता आनी सरकाराच्या संदर्भात मुख्यमंत्री त्याचें निवेदन दिता। स्पीकरानूय खंय तरी नाराजगी दाखयल्या। नाराजगी अशें न्ही, स्पीकर इज ऑल्सो आमचो एक कोर टिमीची बैठक आशिल्ली, त्यामुळे स्पेसिफीक ओन्ली कोणाक आपयलो अशें न्ही, फक्त एक सगळ्यांक एक हातूंत एक थरलें कोर टिमी भितर आपापसात जे डिस्कशन करतात, म्हणजे एकामेकाचेर आज हांव तुजेर उलयलो फाल्यां तो म्हजेर उलयता, ह्या संदर्भातल्या सगळ्यांक हातूंत एक निर्णय जालो बैठकी भितर की कोणेच
आपापसान एकमेकाचेर उलोवचें न्ही. एखाद्याचे उलोवपाचें जर कितें आसत जाल्यार म्हजे कडेन येवन उलोवपाक जाता किंवा मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक शकता. त्यामुळे पब्लिकली हेणे म्हजें घेवन करना किंवा तेचे म्हजें ताणें म्हजें अशें हें पब्लिकली कोणेच एकमेकाचेर उलोवचें न्ही ह्या संदर्भातलो एक डिस्कशन ह्या हातूंतल्यान जाल्लें आसा. सो पण फाटल्या दिसा इफ यू रिमेंबर तुमी फाटीं तो स्टेटमेंट केल्लो की इफ कितें आसा जाल्यार पब्लिकली उलोवचें न्हू विदीन द पार्टी उलोवचें. आतां तें स्टेटमेंट करूनय तें चालूच आसा तुमचें हितून. जाता कशें जालें कशें की महाराष्ट्राच्या निवडणूक असल्या कारणान कशें जातालें की एखादेच कितें जर विशय आसत जाल्यार त्या संदर्भात इमिजिएटली उलोवप पर्सनली उलोवप वेगळें आनी फोनार उलोवप वेगळें. म्हणजे त्या वेळाचेर एक उलयल्या नंतर हांव तांचे कडेन उलयलो पण तें फोनार उलोवप जाता आनी वैयक्तीक मेळप आनी उलोवप वेगळें जाता आनी फोनार उलोवप वेगळें जाता. त्यामुळे तांकां सगळ्यांक परत एकदां सांगलें आनी कांय जाण जे आसानी वेगवेगळे एकमेकाचेर उलयले तेंचे कडेन वैयक्तीक उलोवप अशें आमचे भितर केल्लें आसा. बट वाय इट इज लायक दॅट हो स्टेटमेंट येता आनी सडनली मागीर आनी खंय तुका तरी आमदाराच्या घरा वचोन मेळचें आपल्या पडटा. कडेन एक एक friend टायम तुमी दाखोवपाचें मायकलाक मेळ्ळेले तशें. जाता अर्थात सांगूं की तूं म्हणटा तें बरोबर आसा की प्रत्येकान सरकार म्हणून आमी ज्या वेळाचेर आसा तेन्ना एक संघ आसूं जाय आनी तातूंतल्यान एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप न करता तें कितें आसा तें त्या त्या व्यासपीठाचेर उलोवं जाय हें तुजें बरोबर आसा. आनी मागीर तो हेचेर उलयता मागीर पब्लीक जाता आनी त्यामुळे तें तशें करप ना आनी करपाक जायना अशा पद्दतीचें एक निर्णय जो आसा तो जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे अशें जर हे उलयतात तांचे कडेन वैयक्तीक आनी एकदां आमी उलयतले आनी त्यामुळे परत तांच्यांनी उलोवं जायना हें तांकां सगळ्यांक सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्या 22 वर्सां पिरायेचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिव्येश संतोष सोडणकर हाका पुलिसांनी अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संबंदीत चली आनी दिव्येश हांचे मदीं प्रेम संबंद आशिल्ले आनी दिव्येशान ते चलयेक लग्नाचें आश्वासन दिवन तिचेर लिंगीक अत्याचार केले. ह्या प्रकरणात संबंदीत चलयेन पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन ताका अटक केली. आमी फोंडे आसा ज्या जाग्यार एक फोंडेची चली 22 वर्सां चलयेचेर सालसेत करमणीचो एकट्या भुरग्यांक लैंगीक अत्याचार सुरू केल्ले आनी तेजेर तक्रार नोंद जाली फोंड्यां आनी तेका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. हो भुरगो जावन आसा दिव्येश संतोष चोडणकर सालसेत करमणे. म्हायतीनुसार की त्याची चली आनी तेजी दोगांची घनिश्ट संबंद आशिल्ले मैत्री आशिल्ली आनी त्या मैत्रीचेर रुपांतर प्रेमांत जालें आनी प्रेमांत तिणें आपूण लग्न जाता म्हणून सांगलें. आनी ह्या संदर्भांत अशें आयकूं येलें की तिणी जी सिवील सायनी करपाची दोनी सायनी केल्ली आसा ना आतां तो तेका नाकारता म्हणून तेणी चलयेन तक्रार दाखल केल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार तेका लैंगीक अत्याचार प्रकरणी अटक केल्ली आसा आनी तेका सद्याक फोंड्या पोलीस कोलिटी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. जुवारी आनी मांडवीन कायदेशीर मार्गान पारंपारीक रेंव काडपाक मान्यताय मेळपाक आनीक कळाव लागतलो. जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत रेंव काडपा खातीरचे झोनांचो घोळ घातिल्ल्यान हो कळाव जातलो. पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणान पर्यावरणीय मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला. DSR म्हळ्यार जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत नव्यान सारको करून दिवचो म्हूण प्राधिकरणाचो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी खण खात्याक निर्देश. तो मेरेन पर्यावरणीय मान्यतायेक न्हयकार. राज्यात रोखडोच कायदेशीर रेवेचो मार्ग मेकळो करून दितले म्हणून सरकार नेटान सांगताले. मात आतां राज्यांत जुवारी आनी मांडवीत कायदेशीर पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडपाक कळाव लागतलो. खण खात्यान गोंय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणा कडेन रेंव काडपा खातीर पर्यावरणीय मान्यताये खातीर अर्ज केल्लो. मात हे अर्जा सयत दिल्ले जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत घोळ आशिल्ल्याचें प्राधिकरणाच्या नदरेक आयलें. उत्तर गोंयांत व्हांवपी मांडवी न्हंयेंतले कांय झोनांचो उल्लेख दक्षिण गोंयांत म्हणून केल्ल्यान हो गोंधळ. अशें आसतना रेंव काडपाक पर्यावरणीय मान्यताय दिवपाक शकना म्हणून प्राधिकरणाची जाप. प्राधिकरणात DSR परतून नव्यान करपाचे निर्देश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक दिल्यात. जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांतलो घोळ. मांडवींतले 1, 2, 3 झोन दक्षिण गोंयांत दाखयल्यात. मांडवींतले झोन 5, 6, 7 आनी 8 हे झोनूय दक्षिण गोंयांत दाखयल्यात. आमोणा, बेतकी आनी नावेली हे उत्तरेंतले झोनांचो आस्पाव दक्षिण गोंय जिल्लो सर्वेक्षण अहवाल केल्ल्यान घोळ. राज्यांत मांडवी आनी जुवारीत रेंव काडपाक मान्यताये खातीर ज्यो एकूण सुवाती थारल्या त्यो अश्यो. जुवारी न्हंयेंतल्यो रेंव काडपा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती अश्यो: बोरी फोंडा, शिरोडा फोंडा,
माकाजन साश्टी, पंचवाडी फोंडा झोन 6, पंचवाडी फोंडा झोन 7, मांडवी न्हंयेतल्यो रेंव काडपा खातीर थारायल्ल्यो सुवाती अश्यो आमोणे आनी पिळगांव दिवचल, खांडोळा फोंडा, आमोणा दिवचल झोन 5, आमोणा दिवचले झोन 6, बेतकी फोंडा, नावेली दिवचल झोन 7, नावेली दिवचल झोन 8, दिंगणे दिवचल आनी फोंडा, कोठंबी दिवचल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पिळगांवच्या शेतकारांचे रस्तो बंद आंदोलन अजूनय मिटूंक ना. ह्या प्रश्नाचेर बेरेस्तारा दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्या वांगडा जाल्ले जोड बसकेंत उलोवणी फसली. निमाणे मेरेन बसकेंत कांयच तोडगो भायर सरूंक ना. मजगतीं जो मेरेन मागण्यो मान्य करिना तो मेरेन फाटीं सरचना असो निश्चय शेतकार आनी लोकांनी केला. पिळगांवच्या शेतकारांनी बुधवारच्यान वेदांता मायनिंगे वयलो मीन येरादारीचो रस्तो बंद केला. ह्या आंदोलनाचेर उपाय काडपाक दिवचलचे उपजिल्लो अधिकारी रोहन कास्कर हांणी बिरेस्तारा सकाळीं शेतकार आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका घेतिल्ली. बसकेक खण खात्याचे तशेंच वेदांताच्या अधिकाऱ्यां सयत पिळगांवची सरपंच, हेर पंच वांगडी आनी शेतकार हजर आशिल्ले. हे बसकेत शेतकारांच्या मागणेचेर बरोच वेळ चर्चा जाली. शेतकारांच्यो कांय मागण्यो टप्प्याटप्प्यान सोडोवपाक कंपनी वेवस्थापनान तयारी दाखयली. कंपनीचो हो निर्णय शेतकारांक मान्य जावना. ते आपले मागणेचेर ठाम रावले. 3 वरां परस चड वेळ ही बसका चल्ली. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हणून उपजिल्लो अधिकारी कार्यालया भायर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. फाल्यां म्हटल्यार आयज आमची मिटींग जातली शेतकारां वांगडा. तांकां कन्वे करता दोनूय ऑप्शन. तांचो जो डिमांड आसा. थोडे कामगार जे घरा बसल्यात ते म्हणटात की आमी आमची शेतां सोडनात, आमी आमचें पदेशन आमचें दवरता, आमी शेतां करून आमी आतां उदरनिर्वाह करता. कित्याक एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार एटलीस्ट बाय थ्रू फार्मींग आमचो जो सोर्स ऑफ इनकम आसतलो पळय तो आमी चालू दवरतले. तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला डेप्युटी कलेक्टराक की आमचो जो सील्ड भरला शेतांनी तो बेगीच्या बेगीन काडात, आमकां शेतां लावूं जाय. हे 2 हेजेर आमी तांकां डिमांड घातलेले. तो शेतकारांची तेंच्यांनी वर्कआउट केला, बट रिगार्डींग वर्क पॉयंट ते तयार ना कांयच तांकां कॉम्प्रोमायज करपाक. जे आयज थंयसरचे शेतकरी आसले जावं कोण आमचे सगळे आसलेले तांकां मेन कितें आसा, प्रत्येकाक आपलो हक्क मेळपाक जायो. त्या प्रत्येकाक जाल्यार दिसता की आपल्याक शेत आसा आपूण करून खातलो म्हणून. पूण कितें आसा ज्यो आतां काल आमी तो वयो केल्ल्यो आसा, कॉपी केल्ली आसा, हांव तेंचे कडेन मागता की हेंच्यांनी त्यो मोडून दिवच्यो न्हू. आनी दुसरी गोश्ट जे सकाळच्यान आमची आतां मिटींग चलताली हांगा, पूण तेंच्यांनी आमकां सकाळच्यान टायमपास केल्ले सारकी हांगासर दवरली. आमी 10 पासून हांगा मिटिंगेन बरी 1:30 पर्यंत हांगा उरली, पूण हेंच्यांनी एक सुद्दां आमचो प्रश्न सॉल्व करूंक ना. आनी वयल्यान सांगता ते जे शेत आसा पळय, रोड आसा न्हू, ते रोडा पर्यंत कितें आसा ताका आमी कितें दिवपाक शकता. सायडीक आहा तांकां आमी कांयच दिवंक शकना. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी जें सांगलां तें आमकां मान्य ना. उलयतले आनी मेन म्हटल्यार तेंचें 21 इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा आनी तेंची जेटी आहा सगळे इल्लिगल आसा. आनी CRZ तेंचे कडेन कांय कसलेंच परमिशन ना. तेजेर आमी ते एक्शन आमी घेतले. पूण आमी जे ठाम रावल्या तेर आमी ठाम रावले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. महाराष्ट्रांतल्या 288 आनी झारखंडांतल्या 81 विधानसभा मतदारसंघा खातीर बुधवारा मतदान जालें. 23 नोव्हेंबराक निकाल लागतलो. पूण ते आदींच एक्झिट पोलान आपलो निकाल दिला. महाराष्ट्रांत 11 मदल्या 6 एक्झिट पोलांनी भाजपा आघाडीचेर सरकार स्थापन जावपाचो अदमास आसा, जाल्यार हेर 4 पोलांनी काँग्रेस आघाडीक कौल दिलो. दुसरे वटेन झारखंडांतल्या 4 एक्झिट पोलांनी भाजपाक जाल्यार दोगांनी इंडिया आघाडीक कौल दिलो. मडगांव तळसाजोर वाठारांतल्या पिवपाच्या उदकाचे टाकयेची सामकी अवतिकाय जाल्या. टाकयेचो वयलो भाग कांय प्रमाणात कोसळ्ळा. 40 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या टाकयेची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची बाबत स्थिती जाल्या आनी ती सध्या कोसळपाच्या मार्गार आसा. तेन्ना सरकारान टाकयेचे दुरुस्तीचें काम बेगोबेग हातांत घेवचें अशी मागणी मडगांव पालिकेचो नगरसेवक कामील बरेटोन केल्या. हांव कामील बरेटो, कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 8.
आनी हो वाड म्हाका पडटा जी आतां प्लेसी आयल्या जी आमची वॉटर टँक जी उदकाची आमी टर्सनर म्हणटा ती एरिया पडटा आनी ही टँक बांदल्यार उणे आतां म्हाका दिसता 40-45 इयर्स जातली कित्याक आमी ल्हान आसतना हांगा खेळटाले तेन्ना ते बांदताले आनी तेन्ना पासून तेजेर म्हाका दिसता कांय मेंटेनन्स जावना आज पळोवपाक गेले जाल्यार ही टांकी हे आतां उदक भरिल्लें आहा आनी हे उदक भरून आसून हे लोकांक हांगा वयर आमचे वयर टर्सनर हांगा उणे 250-300 लोकां घरां आहा हे उदक हांगच्यान पंप करून लोक तांकां सप्लाय जाता आख्खे सकाळी सप्लाय जावन ते आख्खे एरिया पावता आनी एक दिसा जर उदक आसना जाल्यार त्या लोकांक हाल कितें जातले ते कळ्ळें कित्याक हांगा हो दोंगर हांगच्यान पंप करून वयर वता आनी दुसरे कडेन सांगपा म्हणल्यार ही टाकी ही टाकी आसा जाल्यार अशी आहा की कोणो तो ल्हान भुरगो पासून वयर आयलो जाल्यार अशें म्हणटा की एक पक्षी पासून बसले जाल्यार ते पक्षी तेजेर कॉन्क्रिटाय बसले जाल्यार कॉन्क्रीट पडून भितर वचपाचें इतली परिस्थिती आहा ते पळोवपाक गेल्यार आतां पळय तेजे रॉड भायर सरल्या आनी उदक भितर अशी भरिल्लें आहा आनी हातूंक कावळे जावं जिवाणी सगळे भितर वता थंय मरता पासून जिवाण्यो कित्याक पळय हो स्पेस आहा तसो कित्याक हे उदक लोक पिता जेन्ना लोक पिता जाल्यार लोकांक कितें हालत जातली आनी हे तर फाल्यां कितें डेंगू जावपाक शकता कितें जावपाक शकता मलेरिया जावं कसलें दुयेंस आजून तयार जावपाक शकता हे लोकांक उदका पण जायना न्ही हाका एक फिल्टर ना सपोज हे उदक लोकांक वयर वता जाल्यार फिल्टर ना जाल्यार लोकांक कितें जातलें तुका खबर आहा बॉयल केले बगर पिवपा जावपा ना आज ही परिस्थिती पळयली जाल्यार म्हाका दिसता हे आमचे PW वॉटर सप्लाय इंजिनियर करता कितें हे पळोवपा ताका दोळे ना हे आमचे गव्हर्मेंटाचो बिस्टू पेमेंट घेता हेजेर कोण कारवाई करतलो म्हाका दिसता हे आमचे JEE जे हायर जे इंजिनियर आहा तेंचेर कारवाई जावपा जाय हे लोकांक उदक सप्लाय करपाक कशें करपाचें हे तर आतां फाल्यां तरी टाकी फुटली जाल्यार आख्खे कितले लोकांक त्रास जातले आमचे लोक घरांतले आख्खें घर पासून व्हांवन वचपाचे चान्स आसा ही आख्खी फूल भरता तर हाजेर कोण कारवाई करपाची आमची गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालपाची आनी इंजिनियरांचेर कारवाई जावपा जाय ताबडतोब हे मोडून परतून रिकन्स्ट्रक्शन करून तांकां बरी लोकांक हें करपा जाय बांदपा जाय पणजे बालभवना कडेन मिना बाजाराचें प्रदर्शन भरलां. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण शुक्रारा जालें. ह्या प्रदर्शनात 17 परस चड स्टॉल्स आसात तशेंच हातान तयार केल्ल्यो वस्तू तशेंच हेर वेगवेगळे सामान विकपा खातीर उपलब्ध आसा. 8 डिसेंबर मेरेन हें प्रदर्शन आसतलें अशी माहिती प्रदर्शनाचे आयोजक आफ्ताब खान हांणी दिली. आफ्ताब बोल के मैं बेंगलुरु से हूँ. मैं ऑल ओवर इंडिया एग्जीबिशंस करता हूँ. अभी इधर गोवा में मीना बाज़ार के नाम से हमने एग्जीबिशन लगाया है. ये 17 डेज़ के लिए आज से स्टार्ट है, 8 दिसंबर तक चलेगा. यहाँ के पूरे लोग मैन्युफैक्चरर्स आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, बिहार, कश्मीर, सब जगह से लोग आए हुए हैं. मैं सबसे विनती करता हूँ कि सब लोग आके इन आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करो और इनको सपोर्ट करने से इनका घर थोड़ा आसानी से चलेगा. बस. सर कितने स्टॉल्स होंगे इधर? टोटल 65 स्टॉल्स हैं. हाँ ओके. हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, सारा आइटम इधर मिलेगा. लेडीज़ के लिए सब मिलेगा और घर के लिए भी बहुत सारे लाइटिंग्स और फ्रेम्स, ऐसा बहुत सारे ज्वेलरी आइटम, सब सारी चीज़ें इधर मिलेंगी. एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी. अब पहली बार आए गोवा में? नहीं, पहले भी मैं पिछले साल करके गया था इधर लास्ट ईयर. फिर 1 साल के बाद में मैं इधर आया हूँ. कैसे एक्सपीरियंस है, बिजनेस कैसा? पिछली बार बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमारे को. हम सबसे यही दुआ करते हैं कि सब लोग आके इनको बिजनेस करके देंगे तो थोड़ा सबके लिए घर के लिए अच्छा हो जाए. कितनी तारीख से कितनी तारीख? ये 22 8 से स्टार्ट है, 8 दिसंबर तक चलेगा. 17 डेज का एग्जीबिशन. बोंडबाग बेतोडो वाठारांत गवे रेड्यांचो वावर सुरूच आशिल्ल्यान तळाव्या मदीं भिरांत पातळ्ळा. लोकवस्तीन गवे येवपाचे बंद जावचे म्हूण रान खात्यान चोर मारल्यात. मात अजूनय घरा लागसार गवे येतात अशें थळावे सांगतात. गव्यान हल्लो केल्ल्यान फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यात बोंडबाग वाठारांतल्या मंगला गावडे ह्या बायलेक मरण आयिल्लें. देखून राना खात्यान हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आता एक धक्कोदायक बातमी. चावडी काणकोणा एका दादल्याचेर अनवळख्यांनी पेपर स्प्रे मारून पळ काडलो. ह्या घडणुकेन दादलो बेशुद्ध जावन रस्त्यार पडलो. उपरांत संबंदीत दादल्यान अनवळख्या आड काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. चावडी काणकोणा घराभायर बशिल्ल्या नागेश महाले ह्या दादल्याचेर अनवळख्यांनी पेपर स्प्रे मारून थंयच्यान पळ काडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारवारच्या दिकेन एक अनवळखी गाडी आयली आणि गाडये भितर बशिल्ल्या अनवळखी मनशान
कारवार कशें वचपाचें काय म्हूण नागेशाक विचारपाक लागले. ताणें दिका दाखयले उपरांत ते अनवळखी मनीस म्हणपाक लागले, आयकपाक येवंक ना, मातशे फुडें येवन दाखयतात. जेन्ना नागेश तांच्या गाडये कडेन पावलो तेन्ना ते अनवळख्यांनी ताच्या दोळ्याचेर पेपर स्प्रे मारून थंयच्यान पळ काडलो. हे घडणुके उपरांत नागेश बेशुद्ध पडलो. कांय वेळा उपरांत तांणी हे घडणुकेची म्हायती वचोन पुलीस स्टेशनांत दिली. उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हांव म्हाजे सदांचो प्लेस हांगा येवन रावपाचो सकाळ फुडें. हांगा फाटल्यान घर तुमचें? फाटल्यान घर आमगेलें आनी हांगा मारा कडेन रावता हांव. टायमपासा लागून रावता. आनी अकस्मात एक गाडी येयली कारवार आनी म्हाका म्हणपा लागलें कारवार रोड खंयचो? हांवें म्हणलें ह्या वाड्यान दाखयलो. आयकपा येना म्हणपा लागलो. मातशें गाडये कडेन यो म्हणपा लागलो. हांवें गाडये कडेन गेलो. गाडये कडेन गेलो अर्द आरसो देंवयला. आनी काडले आनी सामके दोळ्याचेर स्प्रे मारलो मागीर. आनीक ते गेले. पळकल तूं तांकां स्प्रे मारले ते मनशाक? ना, काळी हे लायिल्ले, पड्डी लायिल्ले, नेट लायले. हाच्या वयर. ओके. स्प्रे मारले आनी गेले? स्प्रे मारले आनी गेले. मागीर आमचे घरा येयली. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.